देखाव दुसरो. सदाशिव भाड्याची टॅक्सी करून रेल्वे स्टेशनाचेर येता. ताच्या हातांत एक बिस्कुत्यांचो पुडो आसा. एक बिस्कूट काडून तो खाता. च्यावालो पेपरवालो आवाज करतात. एक मनीस थंयच उबो रावन त्या सदाशिवाक बारीकसाणेन नियाळटा. ताच्या हातांत एक पोती आसा. सदाशिव शिकूंक ना ही गजाल तो मनीस पारखिता आनी सदाशिवाक फटोवपा खातीर तो सदाशिवाच्या म्हऱ्यांत येता. हो अनवळखी मनीस म्हळ्यार फटीबाब. तो पयलींच सदाशिवाक प्रश्न करता, कोणाची वाट पळयता. आनी सदाशिव त्या मनशाक सांगता की हांव तिकेट काडपाचें जनेल सोदतां. फटीबाब इतलो धूर्त आशिल्लो की तो सदाशिवाक सांगता की आपूण सांवड्ड्या वचपी. जेन्ना सदाशिव फटीबाब सांवड्ड्या वचपी हें आयकता तेन्ना मनांतल्या मनान तोय आपणाक कोणाचो तरी आदार मेळ्ळो म्हूण भुल्लुसता. घडये आपलो गांव भाव अशें समजून सुमारा भायर ताचेर विस्वास दवरता. सदाशिव ताका बिस्कूट खावपाक दिता आनी उपरांत आपूण तिकेट काडून रोखडोच येता अशें सांगता. तेन्ना फटीबाब ताका सांगता की भायर तिकेट काडपाच्या जनेला फुडें व्हडली रीग आसा. म्हजे कडेन 2 तिकेटी आसात. हांव सदांच 2 तिकेटी काडटां, म्हाका आनी म्हज्या इश्टाक. म्हजो इश्ट गाडी सुटचे पयलींच येता, पूण आयज तो येतसो दिसना कारण गाडी सुटपाचो वेळ जालो. देखून ही तिकेट तुका घे. हांव सदांच 2 तिकेटी काडटां. म्हजो इश्ट आयलो जाल्यार बरें जाता, ना जाल्यार भायर लायनीन उबें रावन तिकेट काडचे बदला कोणूय म्हजी तिकेट उडक्यो मारून घेतात. वयल्यान 5 रुपया बक्षीस म्हूण सुबेज दितात. इतलें सगळें सांगल्या उपरांत तो सदाशिवाक विचारता, तुका तिकेट जाय काय हांव दुसऱ्याक दिवं? सदाशिव फाटलो फुडलो विचार करिनासतना बेगीन 20 रुपयांक ती तिकेट घेता. पूण घात जाता. फटीबाबाक ते तिकेटीचे 20 रुपया दिवपाक सदाशिवा कडेन मोड आसना. तो फटीबाबाक म्हणटा की आपले कडेन 100 रुपयांची नोट आसली. टॅक्सीचें भाडें फारीक केलें, च्या पिलो आनी 20 रुपयांचो बिस्कुत्यांचो पुडो घेतलो. 100 रुपया सोंपले. फटीबाब सदाशिवाक आपणाची आपुलकी माया दाखोवचे खातीर म्हणटा की आयज काल सगळ्याकूच म्हारगायेचो उजो पेटला. पूण हो बिस्कुट्यांचो पुडो 20 रुपयांक न्हय. ह्या पुड्याचेर बरयल्लें आसा 11 रुपया. आयज काल लोक अशेंच फटयतात. पयर म्हाकाय एकल्यान फटयल्लो. ही ताची उतरां आयकून सदाशिवाक मातसो धीर मेळटा. ताका दिसता की आपणाकच न्हय तर लोक दुसऱ्यांकय फटयतात. हें उलोवप जाल्या उपरांत फटीबाब सदाशिवाक विचारता की तुजे कडेन पयशे नात? सदाशिव फटीबाबाक सांगता की म्हजे कडेन पयशे आसात. म्हजे कडेन
500 रुपयांची नोट आसा, पूण तुका 20 रुपया दिवपाक म्हजे कडेन मोड ना. ही गजाल आयकतकच फटीबाबाच्या जिवाक बरें दिसता. तो सदाशिवाक सांगता की हांव तुका मोडचे पयशे हाडून दितां. ही तिकेट तुज्या बोल्सान दवर आनी ही म्हजी पोती तुज्या हातान धर. हे पोतयेन भाटाची कागदां आनी बँकेचो पासबूक आसात. ही पोती मातशी सांबाळून दवर आनी तो काळो कोट घालून जो मनीस भोंवता ताका मात पातयो नाका. अशी सुचोवणी करून फटीबाब सदाशिवाची 500 रुपयांची नोट घेवन थंयच्यान नाच जाता. सदाशिव मात हातान पोती घेवन फटीबाबाची वाट पळयता. इतल्यान काळो कोट घालून टीसी ताचे कडेन येता. तो ताका विचारता, तूं कोणाची वाट पळयता? पूण सदाशिव फटीबाबान सुचयल्ले प्रमाण काळो कोट घालून भोंवपी मनशाक पयस दवरूंक सोदता. हो काळो कोट घालून भोंवपी मनीस म्हळ्यार टीसी. हो टीसी लेगीत सदाशिवाक बारीकसाणेन नियाळटा आनी ताका सांगता की ही गाडी अर्दवरान सुट्टली. ही गाडी मुंबय वता, एक्सप्रेस, रावची ना. हे आयकून सदाशिवाक तिडक मारता. तो ताका म्हणटा, कित्याक रावची ना? रावतलीच. हांवें तिकेट काडल्या सांवड्डेची. तेन्ना टीसी सदाशिवाची तिकेट दाखोवपाक लायता. सदाशिव फाटीं फुडें सरून शेवटाक ताका ती तिकेट दाखयता. कित्याक तर फटीबाबान सांगिल्ले प्रमाण सदाशिवाक दिसता की होय मनीस ताका फटोवपाक सोदता. तेन्ना टीसी ताका विचारता, तूं शिकूंक ना? टीसीचो प्रश्न आयकून सदाशिवाक अजाप जाता. तेन्ना टीसी ताका सांगता, तुका जर वाचूंक आयिल्लें जाल्यार तुका म्हज्या कोटाचे जो बॅच आसा तो वाचून कळटलें आशिल्लें की हांव टीसी म्हळ्यार तिकेट चॅकर वा तिकेट तपासनीस. इतलें सांगून टीसी सदाशिवाच्या हातांतली तिकेट घेवन तपासून ताका सांगता की ही तिकेट कालची. तेन्ना सदाशिवाक अजाप जाता. तो म्हणटा, हांवें आतांच ही तिकेट घेतल्या आनी कालची जाली? तेन्ना टीसी ताका तिकेटीचेर आशिल्ली तारीख दाखयता. इतलेंच न्हय, ही तिकेट सांवड्ड्या वचपाची न्हय, ही तिकेट मडगांव ते वास्को वचपाची. फुडें टीसी ताका विचारता की ही तिकेट तुका कोणें दिल्या? सदाशिव टीसीक सांगता की ही तिकेट आतांच एका मनशान म्हाका दिल्या. हांव ताचें नांव नकळो. तोय हेच गाडयेन म्हज्या वांगडा सांवड्ड्या येवपाचो आसा. म्हजे 500 रुपया घेवन मोड हाडूंक तो गेल्लो आसा. हें आयकून टीसीक अजाप जाता. तो सदाशिवाक म्हणटा, तुवें ताचे कडेन 500 रुपया दिले? तुजे पयशे घेवन परतून येतलो तो? तुज्या हातांतले पोतयेन कितें आसा तें दाखय. सदाशिव टीसीक सांगता, हे पोतयेन ताच्या भाटाची कागदां आनी बँकेचे पासबूक आसात. टीसी सदाशिवाच्या हातांतली ती पोती घेवन पळयता. ते पोतयेन सगळीं भायर उडयल्लीं कागदां आसतात. हें पळोवन टीसी सदाशिवाक म्हणटा, तुजे 500 रुपया घेवन पळ्ळो तो. तरी बरें, तूं गाडयेंत बसलो ना. सामको मुंबय पावपाचो.
सदाशिवाक आपणाचे कळणेचो पश्चाताप जाता. तो म्हणटा, हांव परतून फटवलो, आतां हांव घरा कसो वतलो. एकूच नोट आसली ती त्या चोरान नागवण्यान व्हेली. टीसी सदाशिवाक विचारता, तुवें प्लॅटफॉर्म तिकेट काडल्या? सदाशिव सगळोच घुस्पता आनी टीसीक विचारता, ही आनी कसली तिकेट? टीसी ताका सांगता, हांगा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर उबो रावपाची तिकेट. स्टेशनार भितर येवपाक प्लॅटफॉर्म तिकेट काडची पडटा. भायर बरयलां तशें, तुवें वाचलें ना? सदाशिवाचे तकलेर तोणको मारिल्ले वरी जाता. तो स्वताक म्हणटा, सामको कर्म दळदिरो हांव. शिकूंक नाशिल्ल्याची कडू फळां पावलां कणकणी चाखता हांव. टीसी आपणाचो बूक काडून त्या बुकाचेर फायन म्हळ्यार तालांव बरयता आनी तो तालांव सदाशिवाक फारीक करूंक सांगता. सदाशीव सामको निराशी जाता. तो म्हणटा, एक पयसो लेगीत उरलो ना रे म्हज्या बोल्सांत. पूण टीसी ताचें कांयच आयकून घेना. पयशे नात जाल्यार चल भितर अशें म्हणून तो थंयच उबो आशिल्ल्या एका पुलिसाक उलो करता आनी सदाशिवाक भितर म्हळ्यार प्रिजावान व्हरता. भुरग्यांनो, ह्या देखदिण्या पाठांतल्यान आमी शिक्षणाचें म्हत्व समजून घेतलें. देखून भुरग्याचपणार वाज आयल्यार लेगीत पोट तिडकीन शिकुया. ताची गोड फळां फुडाराक जिवितांत खावूंक मेळटली, ताचो अणभव भोगूंक मेळटलो. देव बरें करूं.